हालीसराक पणजे शारात भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडटना दिश्टी पडटा। वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचें केलें। पूण रस्त्याचेर रावपी भिकाऱ्यांचें कितें? तांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन कोण करतलो? तांचो डेटा कोण दवरतलो? होवूय एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा। कांय म्हयन्यां पयलीं कांपालार कांय भिकाऱ्यांक पुलिशेन गांजो तस्करी प्रकरणात अटक केल्ली। तेन्ना फुटपाथार संवसार मांडून बसपी ह्या भिकाऱ्यांची फाटभूंय कोणे तरी तपासून पळोवपाक जाय। एक स्ट्रिक्टली आम्ही पळयल्या की खूप मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो जाता ह्यो वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमाणात मायग्रंट्स गोंयांत येवपाक लागलेले आसा। ताज्या खातीर आमकां दिसून येयल्यो म्हणून 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन फ्रॉम आयच्यान सुरवात जाला ते 10 तारखे पर्यंत जातलें। आनी जर टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरलेलो नसत आनी जरी कोणी दवरला जाल्यार ताका मॅक्झिमम 10,000 रुपया फायन डायरेक्टली पडटली आनी केस रजिस्टर जातली ती वेगळी तेजेर। त्या खातीर 100% कोणाच्या घरात, कोणाच्या फॅक्टरीत, कोणाच्या इंडस्ट्रीत, कोणाच्या आनी खंयच्या शेडीन रावता जाल्यार तांच्यांनी पयलीं व्हेरिफिकेशन करून दवरपाक जायना। केस वेगळी आनी फायन वेगळी आजुनी। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काल सगळे एसपी बरोबर सगळे पुलीस खात्यांचे जे एसपी आसात तेंचे बरोबर काल बैठक घेतली आनीक तितून तेणी अशें एक डिसिजन घेतला की गोंयभर टेनंट व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी आसपाक जाय। समज टेनंट व्हेरिफिकेशन जायनासतना समज कोणी आपल्या घरांक इल्लिगली मायग्रंट्सांक दवरता जाल्यार तांकां एक 10,000 सुमार फायन आसतली। हें डिसिजन कालचे मिटिंगेक जालां। गोंयांत काही अशे लोक आसात जे लोक कोणाच्या घरान रावनासतना रस्त्यार रावतात किंवा खंय असो बस स्टँड मेळ्ळो जाल्यार बस स्टँडार, बस स्टॉपार तांकां खंयचो जागो मेळटा त्या जाग्यार रावतात। जशे की काही बॅगर्स आसतात म्हणजे भीक मागून खावपी काही भिकारी असतात। मागीर काही अशे बेवडे अशे असतात जे भीक मागून मागीर रातचे खंय जागो मेळटा थंय न्हिदतात। मागीर काही अशे फुगे विकपी असतात ते लोक रस्त्यार रावतात। सो रस्त्यार रावपी सुद्दां एक काही असो ग्रूप असो आसा आनीक हेंचो नंबर सुद्दां गोंयांत खूब असो वाडटा, खास करून पणजे शहरांत। जाल्यार हे जे लोक आसात कसले क्रिमिनल मायंडसेटान आसूंक शकतात किंवा कितेंय क्रायम करूंक शकतात जाल्यार हे लोक खंयच्यान येयल्यात आनीक तेंचे तकलेन कितें आसूं शकता जाल्यार हे लोक खंयच्यान येयल्यात आनी तेंचे तकलेन कितें आसा हे कोणाक कोण सांगूंक शकना आनी तेंचे हातीन सुद्दां कितें क्रायम घडोवंक शकता। हेंचेर कंट्रोल करपाक लागून सरकारान एक कितें पावल उखलचें अशें हे जे लोक आसात त्या लोकांचेर सरकारान कितें तरी एक पावल उखलचें आनीक हेजेर कितें तरी म्हटल्यार ते जे लोक आसात तेंचेर तोडगा काडचो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर।